जमीन आणि जंगल ह्यो तीन धर्तरे वयल्यो गोष्टी आमच्या जीवना खातीर खूप महत्वाच्यो आसा। आता जल म्हणल्यार उदक, जमीन म्हणल्यार ज्या धर्तरेचेर आमी आज बशिल्ले आसा ती आमची भूमाता, आणि जंगल जे आमच्या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरान वनराईचो उल्लेख केलो ताका आमी वन म्हणटात। पण हे सगळे वनाचे जर आमी संरक्षण जर करतले जाल्यार मनान पयलो आमी एक निश्चय घेवपाची गरज आसा, एक शपथ घेवपाची गरज आसा। जितली झाडां आमी रोयिल्ली आसा, सपोज ते तातूंतले झाड एका तेजे वय जाल्या नंतर उमटून पडलें किंवा मनशाच्या गरजे खातीर तें कापलें जाल्यार तशेंच तरेचें झाड आमी परत रावन ह्या जंगलाची पुनर्वसन करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा। आनी हे जाणटेल्यांनी आमच्या खातीर रक्ताचो घाम आटोवन खातीर आमकां आज ज्यो सगळ्यो काही गोष्टी करून दवरलेल्यो आसात त्यो राखून दवरप हे तितलेंच महत्वाचें आसा। आणि म्हणूनच हे जल, जमीन आणि जंगल हे फक्त मनशा खातीरूच न्ही, तर ह्या पृथ्वी तलाचेर ह्या धर्तरेचेर राहणारे प्रत्येक प्राणी आसतलो, सरपटणारो प्राणी आसतलो, पशु पक्षी आसतले, यांचे सगळ्या खातीर अत्यंत उपयुक्त आसा। आणि जर ही एखादे झाडात जर या संवसारान भितर जर नाशिल्ली जाल्यार आज मनशाचे वय वर्ष जर आसा एट एन एवरेज जाल्यार 70 वर्सां आसा। ते 70 वर्सांचे वय वर्ष म्हाका दिसता आमी 35 वर्सां सुद्दां जगपाक शकनाशिल्ले, कारण त्या झाडाचेर बसणारे प्राणी किंवा जे आज कुशिल्ले असतात ते जमनीचेर पडटात ते खावपा खातीर देवान सगळे तरेची रचना केल्ली आसा। एका जाग्यार आमी ग्रुपान झाडां पळयता तेन्ना आमी तेका वन अशें म्हणटा, रान अशें म्हणटा, फॉरेस्ट अशें म्हणटा। तर हे वन जातलो जाल्यार आमी एक स्पेसिफिक जागो सोदपाक जाय आणि हर एक मनशानी थंय एक झाड रोवन वर्सान वर्स 1-2 वर्सां तेजी काळजी घेवपाक जाय, प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, जाल्यारूच आमकां थंय 1-2-3 वर्सांनी वन पळोवंक मेळटलें। तर वन जातले जाल्यार आमकां पयलीं म्हणल्यार एक झाड जाय। तर ते झाड जातले जाल्यार पयलीं म्हणल्यार ते झाडाची बी जायी पडटा। जेन्ना ते बियेक सीड्साक 3 फेवरेबल कंडिशन मेळटा, म्हणजे सॉइल, वॉटर एंड एअर, माती, हवा आणि उदक जेन्ना ते बियेक मेळटा तेन्ना ती बी रुजोंक स्टार्ट जाता। आणि जेन्ना ती बी 1/2 मीटर हायटीची जाता तेन्ना ती आमकां भायर रोवंक सुटेबल आसता। तर झाड कशें लावप हे इम्पॉर्टंट आसता।